या संस्थेचे जे ब्रीद वाक्य आसा विद्या सर्वस्य भूषण इथे सगळ्यांचे भूषण जावपाक शकता आणि तुम्ही कालांतरान म्हाका दिसता ह्या संस्था काम करता आसतना संगीत प्रबोधिनी भुरग्यां खातीर समुपदेशन केंद्र मार्शल आर्ट आणि क्रीडा प्रबोधिनी व्यायामशाळा अशा वेगवेगळ्या तरेचे हांव म्हणटलो आनी सुसंस्कृत म्हणजे ते म्हणण्यापेक्षा संस्कृतीमय आज समाजाक शिक्षणाच्या बरोबर जर कितें गरज आसा जाल्यार ते सुसंस्काराची गरज आसा हांव मुद्दामूच पळयता हांवें मुद्दामूच म्हणलें समाजाक गरज आसा हांव मुख्यमंत्री म्हणटा समाजांतल्यो विविध घटना पळयता आनी विविध घटने कडेन लागच्यान पळयता आनी हांव म्हणटलो सुसंस्काराची गरज आसा आनी सुसंस्कार जर तितूंतल्यान दिवपाक शकता आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त ते शिक्षणांतल्यानूच दिवपाक शकता टिचर्स बऱ्या पद्दतीन दिवपाक शकता पेरंट्स बऱ्या पद्दतीन दिवपाक शकता अशा पद्दतीन संस्था तेन्ना टिचर्स आनी पेरंट्स हे एकत्रीत रित्या येवन हे सुसंस्कार भुरग्यांच्या मनाचेर करपाक शकता जाल्यारूच बरो समाज घडपाक शकता आनी बरो समाज घडपाची अत्यंत गरज आसा कारण आमी तेन्ना सुभाष भाऊ उलयता आसतना सांगलें 100 वर्सां आमकां बिल्डींग म्हणटली पण 100 वर्सां फुडलो समाज घडोवपाची तितली गरज आसा आनी त्याचो पायाभरणी सुवाळो म्हाका दिसता आयज जाता आनी ताची गरज ही आमकां खूब गरज आसा सांगपाक सोदता आनी निश्चितच तेन्ना म्हाज्या भाशणांतल्यान हांव 2 गजाली सांगता एक अंत्योदय आनी दुसरें स्वयंपूर्ण गोवा आत्मनिर्भर भारत हे तुमी तुमच्या स्वागत गितांतल्यान निश्चितच सांगलें की हो आत्मनिर्भर भारत जावपा खातीर तुमी सगळीं कार्यरत आसा पण म्हाज्या भाशणांतल्यो 2 अंत्योदय तत्वाचेर आनी गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर अंत्योदय तत्वाचेर जर आमी पावतले आसत जाल्यार निश्चितच शिक्षण ही म्हत्वाची गजाल आसा गोंय स्वयंपूर्ण करतले आसत जाल्यारूय शिक्षण म्हत्वाची गजाल आसा पण शिक्षण क्षेत्रांत गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर गोंय सरकार वेगवेगळ्यो गजाली करीत आसा तितून करून आमी जोड म्हणटले डिजिटल गोवा प्रायवेट युनिवर्सिटी एक्ट 2020 म्हणजे गोंयांतल्या भुरग्यांक वेगवेगळें शिक्षण घेवपा खातीर भायर पडचें न्ही म्हणून आमी गोवा प्रायवेट युनिवर्सिटी बील पास केलें आनी वेगवेगळ्यो नामांकीत युनिवर्सिटीज ह्यो गोंया कडेन आकृश्ट जायत आसा आतां पर्यंत 3 जाणांनी गोंयांतले ह्या गोंयांत येवपा खातीर अर्जय केल्या आनी निश्चितच बऱ्यो युनिवर्सिटी क्वॉलिटी एड्युकेशन स्किल्ड एड्युकेशन अशा पद्दतीचें एड्युकेशन गोंयांत सुरू जावचें ताच्या खातीर प्रायवेट युनिवर्सिटी आपलें एस्टाब्लिशमेंट गोंयांत करीत आसा आनी ताका जोडून आमी म्हणटाले की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ज्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीची भासाभास पयलीं फावटी जवळपास 30 ते 35 वर्सां उपरांत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक NEP 2020 दिल्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ही भारत देशात सुरू जाल्या आनी त्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या अनुसार आमी पळयता की फुडल्या 50 वर्सां खातीर फुडल्या 100 वर्सां खातीर कशा पद्दतीचें एड्युकेशन दिवचें हाचेर भासाभास सुरू जाल्ली आसा आनी ते प्री प्रायमरी पासून हायर एड्युकेशन पर्यंत आनी ताजेर निश्चितच गोंय सरकार खरें म्हटल्यार जे एकदम बऱ्या पद्दतीचो विचार करता आमचे सुभाष भाऊ शिरोडकर हाजे ते चेअरमॅन आसात आनी खूब बऱ्या पद्दतीन न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या अनुसार सगळ्या शिक्षण संस्थांनी वेगवेगळे कोर्सीस सुरू करपा खातीर तयार जावचे फुडल्या वर्साच्या अशा पद्दतीन स्किल्ड एड्युकेशन हाका मर्ज करून म्हणजे भुरगे हे आत्मनिर्भर जावचे स्वयंपूर्ण जावचे अशा पद्दतीचे टेक्निकल एड्युकेशन ह्या न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या आसा